आत्ता पडली दिसता झाड. ओके सो ह्या दिसान आमगे तारीर राजबाग तारीर सो खूब पावस हाडटा. थांबनासा पावस हाडटा आनी सद्या हांव आमगे तारीर बिचार सायडी वयता. सो हांव व्लॉग करपाक वचलो. फ्रेंड म्हणपाक लागलो पावस हाडटा व्लॉग कर तूं फाल्यां सकाळीं बुडल्यार बीन मागीर व्लॉग दाखोवपाक मेळटले. सो आतां हांव वयता आमगे सारक्या तारीर बिचार मुखार आसा हांव. अरे बाबा मुखार आनी पळोवपा ना. बीच साम ताळून पडला. हे सगळे मोडोन पडला ह्या सायडीन. हिंच्यान पुराय उदक मारून मारून पुराय कसळ्ळे आसा. मुखार बी कसळ्ळे आसा आनी इतले चिकोल बा 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 सामको वार जालो आसा. हांव उदक व्हिडिओ पयली ते पुराय ह्या सायडी पुराय उदक मारताले ताका कोसळोन गेले पुराय. त्या भशेन म्हाका न्यूज मेळ्ळी आसा. सो आमगे त्या सायडीन तळपण आनी मणगण अर्दी बारीक सारीक बुडली आसा. अर्दी कितें तरी आनी भाटपा त्या सायडी ब्रिज आसता. सो ह्या सायडी वचीन आसा. पावस कंटिन्युअसली झडीत आसा. सो ताका लागून सगळे बरान उदक वयर येयलें आसा. सो एक म्हणटा खतरनाक कंडिशन ऑफ बीच. सारकी सकयल पयल्या फक्त आनी फक्त लाकडां आनी कचरो दिसतलो. सिरियसली इतलो कचरो शे. सो ही आसली आमची तारीर बीच. मागीर पयले ब्लॉग बी पळोवपाक शकता. जर एक आसा तारी वयलो म्हणल्यार युजली इतली क्लीन उरता आनी आतां पावसाक कितले वाऱ्या लागून कितलो कचरो पळय. कितले टन कचरो आसता सांगपाक शकना. तुमी कमेंट करा की कितले टन कचरो आसता. येस वा लोक काय बोलला फुल बोलला. पळय थिंग कशी पळय प्रेशराचेर प्रेशर असं वयता आनी उदक असं वयता ब्लॉक करून दवरता. ओके सो आतां आमी तळपण ब्रिजार येयल्ले. तळपण ब्रिजार येयल्ले पळोवपाक की कंडिशन कितें जाली. सो तुमी पळोवपाक शकताय पुराय सामकी हें जायना पडली आसा वारेन. पावस येयला जालें ते आवय. हां आतां खंय वयतले. हां हय हय शेतां बी उदक भरलें आहा. आवय न्हय जाला शेत. आवय अरे
आत्ता पडलें दिसता झाड चल बरें चल्लो बरें बरें